जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत 19 रिवणा मतदारसंघ हातूंतल्यान आमच्या पक्षाच्या वतीन राजश्री राजेश गांवकर हे अधिकृत उमेदवार जावन आसात, जेणे फाटले दिसाक हांगासर नॉमिनेशन फायल केलें आणि नॉमिनेशन फायल केले नंतर त्याच्या दुसरे दिसा 6 तारखेर आमी जांबावले आमच्या दामबाबाचें दर्शन घेवन आमच्या प्रचाराक सुरवात केल्ले कडेन आसा। आनीक रिवणच्यान जेन्ना आमी सुरवात केली तेन्ना आमकां भरघोस असो प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक प्रत्येका कडेन मेळटा। दारान दारान भोंवन आमचो उमेदवार जो आसा तो प्रत्येका कडेन मत मागणी करता, आपूण जें कितें मुखार झेडपी जावन कार्य करतलो तेंवूय लोकांक सांगता। आतां ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें खास कारण म्हटल्यार काल आमच्या विरोधान नॉमिनेशन फायल केली गेली आनीक हें नॉमिनेशन फायल करता आसतना गोवा फॉरवर्ड ह्या नवीनच पक्ष जो स्थानिकारां खातीर नवीन आसा ह्या पक्षाच्या वतीन नॉमिनेशन फायल केलें गेलें। आनीक नॉमिनेशन फायल केले नंतर जेन्ना सकयल पत्रकारां कडेन काही जे उमेदवार जो आसा गोवा फॉरवर्डाचो तेजे वतीन जे सपोर्टर जे कोण आशिल्ले काही तेंच्यांनी काही वक्तव्य जी केल्ली ती पटपा सारकी नाशिल्ली आनीक त्या विशयाचेर सविस्तर आमी हांगासर उलोवपा खातीर हांगासर येयल्ले कडेन आसा। आनी ही जी थोडी वक्तव्य जाली त्या वक्तव्य करपा फाटलें कारण इतलेंच आशिल्लें की जेन्ना नॉमिनेशन फायल आमी केलें आमच्या कॅन्डिडेटान केलें तेजे नंतर ज्या प्रचाराचो वेग आमच्या कॅन्डिडेटान घेतलो, जे भारतीय जनता पार्टी म्हणून जे कार्यकर्ते सहभागी जाले पण तेंच्या पोटाक खंय तरी दुखलें की बाबा आमी आनी आतां हें आतां जें कितें फुडें सरलें तें खंयच उरचें ना आनी कांय मुद्द्यार तेंचे कडेन नासले कारणान तांकां कितें तरी फोडून काडपाचो तो प्रयत्न करपाक लागले कडेन आसा। आमचे आतां भारतीय जनता पार्टी म्हणून आयज पर्यंत प्रचाराची 3री फेरी ही चालू आसा। पयली जी फेरी जाली ती पयली फेरयेक आमी आमचे जे संघटनेक जे लोक इन्वॉल्व आसात प्रत्येक पंचायतीक एक संघटनेची आमची बैठक जाली जी नॉमिनेशन फायल करचे पयलीं जाली आनी प्रत्येकाक विश्वासाक घेवन प्रत्येकाचें मत घेवन आमी दुसऱ्या दिसाक नॉमिनेशन फायल केलें आनी तेजे नंतर आमच्या संघटनेच्या कार्यकर्त्याच्या वतीन प्रत्येकाच्या बुथार प्रत्येकाच्या पंचायतीन डोर टू डोर कॅम्पेनिंग ही जाल्ली कडेन आसा। आनी हो जो तिसरो जो रावंड जो आसा हो तिसरो रावंड आतां आमचो जो उमेदवार आसा हो उमेदवार आमच्या मतदारसंघाचो आमदार गोंय राज्याचो समाज कल्याण मंत्री हे एका बरोबर प्रत्येकाच्या दारान दारान भोंवता, जें कितें कार्य आमी करतले हे लोकां फुड्यान मांडटा। लोकांची जर काही समस्या आसा जाल्यार त्योय ह्या निमतान थंय सुटावे करपाचो प्रयत्न करता। आनी ह्या संदर्भांत आमी मुखार वयता आसतना ज्यो आमचे आतां आज पर्यंत रिवोणा जी विलेज पंचायत आसा हितून आमचे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग कंप्लीट जाले कडेन आसा। मुखाल्ले जे थोडो पार्ट आमी जो वाडे पंचायतीचो घेतलो तो म्हटल्यार कुर्बे जी सायड आसा की ती रिवोणा लागूनच आसा, सो एक तोवूय भाग तो कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा। आनी तेजे मुखार आयज आमची जी प्रचाराची फेरी जी आसा ती नेत्रावळी भितर चालू आसा। तेजे मुखार नेत्रावळी नंतर आमी भाटी नंतर सॉरी वाड्या नंतर भाटी नंतर उग्या अशी आमची 3री फेरी पूर्ण जातली आनी मुखार वयता आसतना आनीक फेरी एक करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आतां जे विशय काल जे घडलेले ते काल विशय आसलो तो एक प्रामुख्यान हांव थोडोच मुद्दो मांडटा की जो कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीन दिल्ले कडेन आसा हो कॅन्डिडेट मतदारसंघाच्या भायलो। म्हाका तांकां एकूच विचारपाचें आसा की हो जो कॅन्डिडेट आसा किंवा तेंचे बाकीचे जे सपोर्टर आसा तांकां एक गोश्ट समजना काय की जिल्हा पंचायत जी आसा ही दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत आनी दक्षिण गोंया भितर दक्षिण गोंयचो प्रत्येक जो भाग आसा तो तितून भितर येता। आतां दुसरी बाजू आमी समजपाक घेतले जाल्यार जशी पंचायत जी आसा स्थानीक पंचायत आसा आमी एग्जांपल घेतलें जाल्यार उगे पंचायत, आतां उगे पंचायतीचे भाग आसा ताका एक 7 प्रभाग आसा, तशेंच जिल्हा दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे 20 प्रभाग हे मतदारसंघ ते व्हडले आसा। म्हणटकीर ह्या जर पंचायतीचो एक मनीस दुसऱ्या वार्डान वचून जरी तो नॉमिनेशन फायल करून जरी तो थंय निवडणूक लडपाक शकता जाल्यार दक्षिण गोंयचे जिल्हा पंचायतीक त्या जिल्हा पंचायतीचो तो वोटर आसतना दुसऱ्या भागांत जर प्रभागांत ताणें जर हें भरली आनी दुसरें कितें आसा की तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हो भारतीय जनता पार्टीचो आसा, तुमकां दुखपा सारकें तितून कांय ना। म्हणटकीर
जे उमेदवार आयज गोवा फॉरवर्डाक दिल्ले कडेन आसा कळ्ळें ते भशेन सकाळी 10 तेंच्यांनी पार्टी प्रवेश केला असो फोटवाचेर हांवें पळयलो आनी 11:30-12 नॉमिनेशन फायल केलां. म्हणजे हे कॅन्डिडेट किंवा हे कार्यकर्ते जे आसा तांकां खंयच्या पक्षाक किंवा कित्याक ते बांदिल्ले ना. तांकां ज्या जाग्यार विटामीन कितें खंय मेळटा थंय ते मुखार वयता. कारण आयकलां ते प्रमाणे फाटले 10-15 दीस जाले हे काँग्रेसीच्या दारान गोवा फॉरवर्डाच्या दारान काँग्रेसीच्या दारान गोवा फॉरवर्डाच्या दारान ह्यो पासयेच्यो चालूच आशिल्ल्यो. तेन्ना हो जो मुद्दो जो तेंच्यांनी मांडला की उमेदवार हो भायलो आसा हो सारको ना आनी भारतीय जनता पार्टीन पूर्ण सगळ्या कार्यकर्त्यांक विश्वासांत घेवन सगळ्या कार्यकर्त्यांचें मत जाणून घेवन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसात तेंचें मत जाणून घेवन हो कॅन्डिडेट हांगासर दिल्ली कडेन आसा. आनी म्हाका पुरेपूर खात्री आसा की भारतीय जनता पक्षाचो जो उमेदवार आसा राजश्री राजेश गांवकर हे बहुसंख्य मतांनी ह्या मतदारसंघात विजयी जातले. हांव भारती नायक महिला मोर्चा स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर तशेंच हांव एक्स सरपंच उगी पंचायतीन आनी आतांचे पंच मेंबर. तेन्ना आमची जिल्ला पंचायतीची निवडणूक आसा 20 तारखेक. तेन्ना आमचो कॅन्डिडेट आसा राजश्री राजेश गांवकर. ही कॅन्डिडेट आमची सगळ्यांच्या मतीन सगळ्यांची वरिश्ठाच्या मतीन आमकां दिल्ली कडेन आसा. कित्याक ती एक बरी कार्यकर्ती आसा आनी आमचे बरोबर सदांच ती कार्यरत आसा. जेन्ना ती रिवण पंचायती ती मलखंड पंचायती आसूं जेन्ना आमचे विधानसभेचे इलेक्शन आसा तेन्ना ती आमची 5 पंचायती आनी तेंची बी पंचायत विधानसभेची वोटींग आसता तिका. तेन्ना तिका हक्क आसा कित्याक आमची जेन्ना आमची महिला मोर्चाची प्रोग्राम दिता पार्टी आमकां तेन्ना ती सदांच आमचे बरोबर आसता. आनी जेन्ना आमकां मंडळाचे प्रोग्राम दिता तेन्ना आमचे बरोबर आसता. तेन्ना आमच्या पक्षान तेन्ना तिका पळोवन हें करून तिची कार्य पळोवन आयज आमची तिकेट दिल्ली कडेन आसा. तेन्ना काल पळयल्यार आमी 5 तारखेर आमचें नॉमिनेशन फायल करून आमी आमचे प्रचार सुरू करतात. जेन्ना काल आमी एक पार्टीन एक कॅन्डिडेट उबो केलो तेंचे पयल्या कार्याचें कांयच येना. कोण हो तसो तो तसो. अरे हांव म्हणटा कितें तुमी कार्य करता तें सांगात हेजेर तेजेर उलोवपाक वचनाका. आमी प्रचार करता. आमी केन्ना दुसऱ्याक कितें काय तो प्रचार तो तसो कॅन्डिडेट हो असो आमी केन्नाच सांगलें ना. आमची कार्य कितें करतात आमी कार्य कितें केलें तुमचे दार मुखार हें आमी सांगत आमचो प्रचार चालू आसा. आमचो आमदार आमचे सक्षम आसा आमचे बरोबर आमचें काम आमकां घेवन आमचे बरोबर काम करता. आमच्या आमदारान हांगा भरपूर काम केल्लें कडेन आसा. आमच्या पार्टीन काम केल्लें कडेन आसा. आमच्या सरकारान आमचें काम केल्लें कडेन आसा. जी सरकारान आमकां हें दिल्ली कडेन लोकां मदीं स्किमी दिल्ली कडेन आसा. आमची महिला मोर्चान आमी सगळे गांवान गांवान घरान भोंवले कडेन आसा. आतां कितें आमी कॅन्डिडेट आपलें इलेक्शन येयलां म्हणून आमी गांव गांवान अशें भोंवना. आमी वर्सा 2दा तरी आमी गांव गांवान महिला जावं आमची मंडळ जावं आमी भोंवले कडेन आसा. हे खातीर आमच्या पक्षान जी आमची राजश्री राजेश्वर गांवकर हिका काम पळोवन तिची पावती तिका मेळ्ळे कडेन आसा. आमचे एक निश्ठावंत आमी कार्यकर्ते आसता. आमी हे पक्षान ते पक्षान वचून आमी तिकेट मागना. आमी काम करून जी पक्षाक काम करता ते हें दवरून आमची पार्टी आमकां तिकेट दिल्ली कडेन आसा. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां आमची जिल्ला पंचायतीची हें आसा आमची सांगेक हें आसा की आमची 2 पंचायत आमची एक वयता जिल्ला पंचायतीक इलेक्शन वयता आनी विधानसभेक ती आमची आसता. आमी कितें जेन्ना पळय तुमी 2022 जी बायल मनीसांनी तुमी हांगा बसयली ती कितें सांगे हितू आसली खंयची उगी पंचायतीची आसली आमी सांगपाक सोदता वाडी पंचायतीची आसली नेतुली पंचायतीची आसली भाटी पंचायती आसली दिवण पंचायती आसली काय म्युन्सिपालिटीची आसली खंयची पंचायती आसली ती तेन्ना तुमकां लागना तेन्ना तुमकां कळना ती भायली म्हणून. आनी आतां राजश्री राजेश्वर तुमकां भायली म्हणटा ती भायली न्हू. ती विधानसभे आमचे बरोबर सक्रीय काम करता. ती सदांच आमचे बरोबर कामां आसता. तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागता आमच्या सांगेवासियां कडेन जनते कडेन हें कोण पळय तुमकां येवन सांगतात आनी तुमकां येवन पळय हें करतात तें तुमी कांय तुमकां खबर आसा. आमच्या आमदारान तुमचे कडेन दारा पावून तुमकां कितले हेल्प केल्ले कडेन आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आतां ते विरोधक आसा जाय ते सांगतले ते तुमी लक्षांत घेवपाक येना. आमी तुमचे सदांच तुमच्या दारान तुमचे भोवले कडेन आसा हें तुमकां खबर आसा. आनी मत कोण कितें कोण कोणा निवडून हाडटले जनताच ठरयतली. तुमी विरोधक
विरोधक वचून दारा आमदाराक कितें म्हणलें आमदाराक गाडी कितें म्हणलें आमदाराक गाडी आमदाराक तुमचें कितें केन्ना तर तुमकां एक वायट शब्द उलयले कडेन आसा केन्ना ना कितें म्हणलें आमदाराक गाडी हें कितें चल्लां आमी आमच्या आमदारान केन्ना एकदां आमच्या कार्यकर्त्यांक तुमकां एक शब्द केन्ना म्हणली ना प्रचार करता आमदाराक गाडी मारतात आरे तूं सांगपाक कोण आमदाराक तूं म्हणून कोण मनशां तें आमदाराक विचारतलीं आं इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां आनी हांव सांगूंक सोदतां की कोणेंच आमच्या सांगे भाशेन कित्याक आमच्या भारतीय जनता पक्षाक ज्या बायलां फुडें काडलां खरेंच आनी ते बायलां आयज म्हाजी सांगता आयज हांव 2095च्यान हांव काम करतां भुताध्यक्ष म्हणून हांव 3 फावटी हें केलें मागीर महिला मोर्चा जालें मंडळां येयलें मागीर पंच जालें सरपंच जालें आयज हांव स्टेटीर आसा म्हळ्यार आयज आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे जो कार्य करता तो केन्नाच हें जायना पार्टी ताका तेजें काम पळोवन ताका पावती दीत आसा तशी हे राजश्री गांवकाराक ताका पावती दिल्ले कडेन आमची ती 2-4 आसली कॅन्डिडेट आसले पूण तांकां कॅन्डिडेट आमचे फाटीं सरोन आमचे राजश्री गांवकाराक पाठिंबा दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणून तांकां आनी आमचे पार्टेक आमचे जे वरिश्ठ आसा आमचे सीएम आसा आमचे जे संघटन आसा हेणें काम पळोवन राजश्री गांवकाराक काम दिल्ले कडेन हे तिकेट दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक हें सांगता हें कोणाच्या हेका बळी पडनासतना तुमी 20 तारखेक भायर सरोन राजश्री गांवकाराक मतां दितली आनी एक सांगूंक सोदता हो राजेश गांवकारान मंडळ अध्यक्ष आसा पूण तो मंडळ अध्यक्ष ताणें तेजी बायल म्हणून ते तिकेट दिवना तेजें काम पळोवन हे तिकेट दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगता देव बरें करूं आनी अशीच महिलांक फुडें काडूं आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं हांव सुदेश भंडारी माझे युवा मोर्चा अध्यक्ष तसंच माझे जनरल सेक्रेटरी हांव एकूच सांगपाचें आसा की सो राजश्री राजेश गांवकर ही आयज आमची उमेदवार आसा तिका आमच्या पार्टीन आयज उमेदवारी दिल्ली आसा ती अशी बेश्टीच दिल्ली ना ती पार्टीचें धोरण आसता एक सर्वे आसता ती सर्वे करूनच दिल्ली आसा पयलीं बूथ लेवलाचेर मागीर मंडळ मागीर भायली बेश्टी सर्वे एक आसता तशेंच इंटरनल तेंची एक सर्वे आसता आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांची सर्वे करून ते दिल्ले आसा राजश्री राजेश गांवकर ही कॅन्डिडेट आसा ती आपल्या बळार तेणी टिकेट घेतलेली आसा की राजेश गांवकर हो तिजो मंडळाचो अध्यक्ष तिजो घोव तसोच सरपंच हेजेर ताका ती टिकेट मेळ्ळी ना ती राजश्री राजेश गांवकर जी आहा ते तिका आपल्या कामाची पावती मेळ्ळी आसा ती एक अशी व्यक्ती आसा ती सगळ्यांक घेवन वचपाची सगळ्यांक भितर बरें तिजें काम आसा सगळ्यांक घेवन वचपाक तिजे मदीं ताकद आसा आनी ते ताकदीचेर ती सगळ्यांक आज पर्यंत घेवन गेल्ली आसा आनी म्हणूनच तिका आयज टिकेट जाहीर जाल्ली आसा ती बरे उमेदीन काम करता थोडे आमचे विरोधक जे आसा तेंचें कामूच आसा ते विरोध करपाचें हांव ते विरोधकांक एकूच सांगूंक सोदतां की जे विरोध करपाक जाय म्हणून तुमी विरोध करनाका पूण खऱ्यांनी तिजें काम पळया तिजी कामाची स्टायल पळया ती सगळ्यां कडेन कशी वागता कशी भोंवता सगळ्यांक घेवन कशें घेवन काम करपाचें ती तिजे मदीं ताकद आसा आनी आमचे थोडे विरोधक आसा की प्रत्येक कामां आमच्या आमदाराचेर कितें जालें की आमच्या आमदाराचेर तेंचो विशय येता हांव एक मुद्दम सांगपाक सोदतां की हो विशय आसा तो राजश्री राजेश गांवकर ही आमची जिल्हा पंचायतीची कॅन्डिडेट आसा हो तिजो प्रचार चालू आसतना आमच्या आमदाराचेर उलोवप हें म्हाका तरी योग्य दिसना जेन्ना हें इलेक्शन आसा तांकां कांय मुद्दे ना म्हणून ते डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता आनी लोकांनी तांकां बळी पडचें न्हू अशें हांव सगळ्यांक कळयता की असले जे तेंचें काम आसा तांकां मुद्दे ना म्हणून ते डायवर्ट करपाचे मुद्दे डायवर्ट करपाचे ते प्रयत्न करता आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा जे वोटर्स आसा ते तांकां बळी पडपाना हेही म्हाका खात्री आसा म्हणून हांव परत एकदां मुद्दम तुमकां सांगता जे ही रिवण जिल्हा पंचायतीक जी आमकां राजश्री राजेश गांवकर ही दिल्ली आसा ती भरघोस मतांनी हांगा निवडून येतली हितून मात्तूय दुबाव ना ती सगळ्यांक बरें घेवन बरे भशेन काम करता बरो प्रचार करता सगळ्यांचो बरो सहकार्य मेळटा आमी जशे जशे घरांत आमी वयता प्रचाराक लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा आमदाराकूय बरो प्रतिसाद मेळटा आमदार न चुकता एक न घर सोडटा खंयी आमदार सगळ्या घरांत घर आपले पावल लावन आप मत मागता
आणि दुसरे म्हणपाचें म्हणल्यार राजश्री राजेश गांवकर ही दुसरे मतदारसंघाचे अशें म्हणून प्रचार चालू आसा. म्हाका दिसता हो आमचो सांगे मतदारसंघ आसा तो आमचो एकूच आसा. तितून भितर आमची 2 पंचायती भायर पडटात दिवण जिल्हा पंचायती. तेन्ना एक आमची मलगडे दुसरी कावळी. पूण आमचो जेन्ना मतदारसंघ म्हणून आसता तेन्ना आमचो एकूच तितून भितर ह्यो आमचे सगळ्यो पंचायती एकठांय जाल्ले आसा. आनी ते हितून भितर आमचे सगळ्यांचे कार्य तिचे कार्य आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा, सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा. तितून मात्ती दुबाव ना आनी लोकांक मात्ती काय तिचे बाबतीन काय दुबाव ना म्हणून हांव अशें समजता की आमकां भरघोस मतांनी विजय मेळटलो. तो मात्ती दुबाव ना. देव बरें. मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी तशेंच एक्स उग्या पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच. हांव आज इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदतां जे काल जी एक प्रेस जाली जे ऑपोजिशन लिडरान फॉर्म भरून तेंच्यांनी जे म्हटलें की आमचे जो कॅन्डिडेट आसा तो भायल्या पंचायतीचो म्हणून. पूण हांव तांकां एकूच सांगपाक सोदतां जेन्ना एसेंब्लीचें इलेक्शन आसता तेन्ना आमच्यो 7 पंचायती आमकां लागतात आनी ताज्या खातीर आमी हेज्या पयलीं तो जो कॅन्डिडेट आसा तो सगळ्यांक तोंडाचेर वळखता, सगळ्या पब्लिकाक तो वळखता. तिची वळख करून दिवपाची गरज ना. ते कॅन्डिडेट आतां रावला म्हणून ती एक बरें व्यक्तिमत्व म्हणून सगळे लोक हे 7 पंचायतीचे लोक तिका बरें वळखतात आनी मामी म्हणून वळखतात. तिका नांव घेताच राजश्री राजेश गांवकर ते जाले पूण मामी म्हणून एक आपलेपणान तिका वळखतात. ह्या खातीर जेन्ना आमचे 4 कॅन्डिडेट आमचे हितून नांवां दिली तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर विचार करून एक बरें कोण हेजेर सिलेक्ट करून हेजेर नांव काडलेलें आसा. हे जेन्ना नांव काडलें तेन्ना तेंच्या 3 कॅन्डिडेटान सो खुशीन ते आमच्या वांगडा आतां भोंवता आनी ते तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें. कारण कित्याक तर हे आमचो हो कॅन्डिडेट आमच्या पार्टीन अशें आसा की कोणाकूच राग रोज घेयनासतना सगळ्या कडेन उलोवन आमचो कॅन्डिडेट ठरयलो वयता. तशेंच हो एक कॅन्डिडेट आमचो सगळे उलोवन हो आमचो इलेक्शन कमिटीन हो आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. आनी म्हाका गर्व आसा की हो एक कॅन्डिडेट एक बरो आसा. तिका कोणाचीच गरज ना. हांव एक बायल मनीस, हांव जशें इंडिपेंडंट जशें काम करता तशी तिका हिम्मत आसा. ती इंडिपेंडंट डेव्हलपमेंटाची कामां करतली. तिका कोणाचीच गरज पडना ना. घोवाचे बाबा आमचो खंय वचपा जाय हेची गरज पडना. ती स्वता उठली सुटली. तिका खंयचें सांगपाक पडना खंयचीं कामां कशी करप. तिका डेव्हलपमेंटाची सगळी खबर आसा. कारण ती एकदां पंच जाल्ली आसा, सरपंच जाल्ली आसा आनी सगळ्या कडेन मेळून रावपी मनीस आसा. डेव्हलपमेंटाची कामां तिका. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.